नमस्कार, हांव प्रकाश कोरगांवकर। आम्ही जे हांगा सकरा वाडा आणि लंगरबाग वाडा हे दोन वाडे हा, त्या वाड्याच्या मदल्यान एक 15 दिवसान बांद्या वचपाक एक रोड हा। बारीकसो रोड हा, पण तो रोड असो आसा न्हंयच्या वाटेन असो सारको वयल्या वाटेन असो आसा रोड। तो रोड न्हू ओनली इयर म्हणजे वर्साच्या वर्सा पावसान न्हू सामको पेड्ड्यार जाता आणि त्या रोडान 4 व्हीलर वचना, 2 व्हीलर आणि जे जाणटे बीन आमचे हा ते चलोन असे पत्रादेवी टू लंगरबाग आणि सकरा हे दोन वाड्यांक वयता येता असो तो रोड हा। ते वर्साच्या वर्सा तो सामको म्हणजे 2 व्हीलर चलोवपाची परिस्थिती न्हू तर जाणट्यांक चलोवंक मेळना इतली परिस्थिती रस्त्याची जाता। आणि वर्साच्या वर्सा ते आमचो बाबू अजगांवकर बीन आसतना एक कितें ते भुरग्यांक सांगून तांकां एक कितें जाय ते सामान हाडून करून घ्या म्हणटालो आणि करून दितालो तो। तर ह्या ज्या 2-4 वर्सां ही जी आसा तेजून त्या रोडाचेर सामकीच पाड पडली, कोणी पळोवंकच ना। एक गेल्या वर्सा त्या रोडाक अशेंच ह्या भुरग्यांनी जमले आणि कोणी कोणी सहकार्य करून तांकां तो करून घेतलो त्या भुरग्यां कडल्यान। तसोच ह्याय वर्सा त्या भुरग्यांनी आपलो फुडाकार घेवन परत भुरग्यांक जमोवन थंय तो रोड परत सारको परिस्थितीन म्हणजे चलोन वचपाच्या परिस्थितीन केलो तो केलोच। वयल्यान आता तिथे वयल्यान गाडी घेवन वचोंक मेळटा असो रस्तो ह्या भुरग्यांनी केल्लो आसा। लंगरबागचे जे भुरगे आहा, लंगरबाग वाड्याचे भुरगे आणि पत्रादेवीचे भुरगे आमचे जे आसा पळय तेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे रस्त्याचे काम करता। हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा आणि अशेच जे आमचे जे कोण आसा तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट करपाचो आणि तो रस्त्याचे वर्साच्या वर्सा तेंच्यांनी करून घेवच्या परस ताका एक बारीकसो एक फुटपाथ टायप तो रस्तो करपाचो। एक सामके आपले चलोन भुरग्यांक एक जाणट्यांक भुरगे आपले कशे वयतात पण जाणट्यांक तरी वचोंक पत्रादेवीर वयतलो न्हू भाजी बिजी हाडूंक जाल्यार तांकां एक चलोन वचपाच्या परिस्थितीन आसा तसो तरी रस्तो करपाचो। हो आता रस्तो हा न्हू हो पयलींच्यान हा न्हू हांगा हो पयलींचो पयलीचो म्हणजे हो खूप पयलींचो। जाणटी आमचे जाणट्यांक जाता ना म्हटल्यार 80 वर्सां। हांगा लायट बीन परिस्थिती काय ना, ते बाबून त्या वक्तार एक हे करून हांगा लायटीचे खांब मेरेन तरी पावयले आणि लायट करून दिली आणि रस्तो करून दिलो। अर्धो हॉट मिक्स जालो आणि त्याच्या फुडलो जो रस्तो एक ना म्हटल्यार एक 500 मीटर सुमार हा, तो 500 मीटर आहे ना कमी जातलो तो बांदा महाराष्ट्राच्या हेका पडटा म्हणून तो उरलो। पण तो एक मातसो त्याका फुडाकार घेवन एक आमदारान फुडाकार घेवन त्याका एक मातसो चलोन वचपाच्या परिस्थितीन जातलो तसो तरी रस्तो तो करपाचो।